सक्रामेंतांत करुसो हजार आसुनो आमकां मेळोंक आयिल्ल्या सोम्याची सो तुका आमी आराधन करता, तुका आमी ओगळाप दिता, तुका आमी महिमा दिता, जयकार तुका घालता। सोम्या कितलो दुर्लभ जेजू तूं, कितलो मोवाळ आनी कलतो बळो तूं, कितलो काकुळतेचो सागर तूं आमकां हर एका दिसा सांबाळटाय, आमकां हर एकल्या दिसा तुज्या मोगान तूं पोसताय, तुजो आनी देवाचो मोग करूंक आमकां हर एकल्यांक शिकयताय। सर्गेचें राज कितें म्हणलें आमकां देवाच्या उतरां मार्फत आमकां परगट करताय। सोम्या कितलो दुलोभ आनी मोगाळ सोमी तूं, सगळो संसार आमकां सांडीत तरी तूं सांडीचो नाय म्हणलो बरोवचो सोम्या। सगळो संसार आमकां सकल घालीत तरी तूं आमकां उखलून धरतलो म्हणलो पातये न्ही सोम्या। सोम्या तुमचो आमचो इश्ट, तुमचो आमचो सागर, तुमचो आमचो मोगाळ काकुळदार देव तूं। तुजो मोग आमकां कुर्साच्या मरणा मोर्यांत आमकां दाखयलय।
तुका जर्मनांनी मारते मारता आसतना आमच्या पातका खातीर ते हर एक गाय तुवें सोंसले. खुर्सार तुका किळयत आसतना ती दूख आमच्या पातका खातीर तुवें सोंसले आनी त्या खुर्साच्या मोरणा वरवीं देवाक तुजो प्राण अर्पणच्या मुखांतर आमकां तुजो मोग तुवें फावो केलोय. सुम्या करो मोग कितें म्हणून आमकां तुवें दाखयलें. सुम्या आमकां तुज्या जिवितांत सदांच वस्ती करूंक तुमकां तुवें आमकां परवडगी दिली. तुज्या मोगा मार्फत आमकां फावो केलें. सुम्या आज ह्या आराधना वेळार तुज्या सांगाता एक वर आमी करसीत आसतना तुजो मोग आमी नियाळता आनी ह्या मोगा मार्फत कशें तुवें आमकां देवाची भुरगीं केलाय म्हणलें आमी आमच्या जिवितांत आज सरीत रितीन जणवाय सोडूंक कशी पावता. आमच्या हर एकल्याचे भावार्थाचे दोळे तूं उक्ते कर. भावार्थ आमच्या जिवितांत सडीत आनी सडीत आयच्या दिसा सोडून दी. आज हें आराधन जावन मिसाचें बलिदान जावन हांव घरा फाटीं येता आसतना म्हाका तुजो संतोश तुजो मोग तोरत्या रितीन आनीक सडीत मेळून दी. सुम्या आज हांव घरा फाटीं येता आसतना हांवें हर एकल्यांक तुका दिवंक म्हाका फावो कर. सुम्या हेरांत म्हाका क्रिस्ताक पळोवंक फावो कर. सुम्या तुजो हांव मोग करता. सुम्या जशें तुवें म्हजो केलाय. सुम्या तुजो हांव मोग करता. हे देवा बापा तूं सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता. वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. येशू क्रिस्ता तू सर्गीच्या सपणून तुका नमन करता. समर्पिता ये पवित्र आत्म्या तू सर्गीच्या सपडून तुका नमन करता. आराधना आनी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर आमी बसया. हांगासर तुमी आयल्यात न्ही. कोणी म्हणी सोडून गेले तुमकां. कोणी म्हणी येवन कोणी म्हणी येवन तुमकां सोडून गेले तुमी सायल्यात. आमी सायल्या. ओके व्हेरी गुड. आतां तुमी येता आसतना कांय वाटेर पातोर आम्स गुंड्यो उपरांत मेळ्ळ्यो की ना मेळ्ळ्यो. थोड्यांक मेळ्ळ्यो थोड्यांक मेळूं ना. ओके झाडां उपरांत मेळ्ळी की आड कांय 8 झाडांनी कांय मेळना. झाडांत नात गे पाशपेंत. हां पुरा क्लीन आसात. रोड पुरा क्लीन आसात. ओके कित्याक विचारलें म्हळ्यार त्या सर राटावळी मदें घरांत कामां आसा. हांगासर म्हाका दुसरें काम आसा. शॉपाक वचूंक आसा. म्हजें वायुक्ती काम आसा. त्या हर एका कामा मदें तुका हांगासर जेजून हांगा अंश दवरला वय न्ही. करेक्ट न्ही. पुराय की काम आसलें की कोणी म्हणी वर्कलेस आसात गे.
पुरा ना कोणी ना पुरा काम आसची मनशां तुमी हांगासर सोडून आयल्यात म्हळ्यार कंडिशन म्हाका ते एक मायन दिसता कितली प्राय कोत्तले 80 वयर जाली आसता जाल्यार हांगासर ती आयल्यात जेजूक पळोवंक वय म्हणून जेजू सांगता थोडो वेळ करसूंक आतां ताका आमी ताजे सांगता थोडो वेळ करसीत आसतना आमी फाटले दीस उडा सकाळीं काल्याक म्हळ्यार São Paulo सांगता अर्सिल्लो सावन देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तसो बाप क्रिस्त सोम्या आमकां आसा एकवटान सर्गेची सर्व आत्मीक देणी आमच्या वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यात. आनी एक सवाल आतां आदल्या मंगळार येता न्हू ह्या मंगळार मसोर कितलीं बेसांवां देवान तुमचेर घाल्लीं आसात काय म्हणून बरोवन दवरलां गे लेखपाक पुरा बरोवन दवरतात बुकार जेजून कितले आशिर्वाद आमचेर घाल्यात म्हणून कोणी बरोवन दवरूना तुमच्या बरें हांव आमी बरोवन दवरूना कित्याक म्हणून बरोवंक जायना खंय 10-12 डायरी हाडिचे पडत हर एक मिनट हर एक आमची गडी आमी सोलून येता आसतना आमी व्हेकलार येता आसतना गुंड्यो आसूं दी आमसां आसूं दी गाडयो मुखारतान येवं दी कोणी येवं दी तो आमकां राखून व्हरता तो आमकां ताज्या आशिर्वादांनी भरता. घराक हिंगी गडगडो मारून घर आमचें पिटो जाय जाल्लें आजूय तें घर ताज्या बळवंत कुरपेचेर आज वाडोवन आसा सोडून आसा वयने देखून आमी सबारपटी अर्गां दिवचें केदाळा उपकार मेळ्ळे वेळार करेक्ट उपकार मेळ्ळे वेळार मात्र आमी अर्गां दिवचें तें उपकार मेळिल्लें आमच्या मोतीक येनातलें ताका उपकार दिवंक ना ताका अर्गां दिवंक ना 24 ಗಂಟೆಂತ म्हाका मेळ्ळे उपकार खाली अर्ध्या घंटेचे उरले 23 ಗಂಟೆ देवान आमकां कशें राखून व्हेला म्हणलें ताजे उपकार देवाक नात कोणी म्हणी चिंतलांगी खंय गाडयेर येता आसतना इल्लें दांटून पडटा आसतना कोणेंगी धरलें फाटल्यान जालें देवाक अर्गां हालेलुया व्हेरी गूड घरा खालिंगी जालें व्हेरी गूड हांव सोलोवन आसतना करेक्ट हांगा येवन सांजू हांव पावल दुसऱ्याच्या पुणशेता पावल्यानंतर त्या वाटेर कितले की अडकळ आसले म्हाका गुर्तुनांत जेसून राखून येला देखून मोगाळ भाऊ भयणीनो आमची अर्गां मागणी हांगा सावन येची जाय हांगा तावन न्ही आमची अर्गां मागणी खंय तावन येसय हांगा तावन येसय देखून आतां आमी अर्गां गीत गावच्या पयलें थोडो वेळ अर्गां देवान आमच्या मोतीचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या भुरग्यांचेर आमच्या वडिलांचेर कितें देवान आशिर्वाद घाल्या म्हूण सांगून थोडो वेळ मावून रावन साक्रामेंतांतल्या जेसूक आमी पळोवया आनी ह्या मुखांतर काळजान तावन कुशेर टेन्शन करचें नाका बाबा घट्ट बांदला बांदप कांय जायना टेन्शन कर न्हू जेसूक टेन्शनार पडी नाकात तो मागीर टेन्शन येता संतोषान देवा आज म्हाका तुवें राखून व्हेलाय आज म्हज्या अशें सगळें आत्तो म्हाका तुवें तुज्या भलायकेन भरलाय थँक्यू अर्गां तुका तसले मागणी आमच्या काळजांत तावन येवन दी आनी खंडीत जावन नेक्स्ट हप्त्यांत 1+1 लास्ट हप्त्यांत एकच बेसांव मेळ्ळा तर ह्या फावटी 100 बेसांव मेळ्ळ्यार 200 बेसांव तुमकां मेळटलीं पूण मागणी खंयसून येसय काळजांत तावन देखून मोगाळ भाऊ भयणीनो मावून आमी रावया मावून रावन देवान आमचेर क्रिस्ता मार्फत उतल्या सर आशिर्वादां खातीर देवाक आमी काळजांत तावन अर्गां दिवया उपरांत आमी अर्गां गीत आमी गावया. अर्गां गीत तुमच्या बगलेन अशा स्वादिस्ट साक्रामेंता बुकांत गीत नंबर 21, 28 पान नंबर 21. अर्गां गीत गायता आसतना संतोष कोणा बसूंक जाय कोणा उबें रावूंक जाय कोणा डान्स करूंक जाय क्लॅप मारूंक जाय क्रिस्ता मुखार तुमी आसात
मनशा मुखार न्ही क्रिस्ता मुखार तुमी आसात तो संतोष तुमचे दें आसूं दी त्याच संतोषान काळजांत देवाक आमी अर्घां दिवया ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಶನ ಶನವು ನನ್ನ ಮನವು ಅರಿತೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಶನ ಶನವು ನನ್ನ ಮನವು ಅರಿತೆ ವಂದನೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಶನ ಶನವು ನನ್ನ ಮನವು ಅರಿತೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಶನ ಶನವು ನನ್ನ ಮನವು ಅರಿತೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನವು ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನೇ ನೀಡಿರುವೆ ಶನ ಶನವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿ ನೀಡಿರುವೆ ಅನುದಿನವು ಅನ್ನಪಾನ ದೇವ ನೀಡಿರುವೆ ಶನ ಶನವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿ ನೀಡಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಶನ ಶನವು ನನ್ನ ಮನವು ಅರಿತೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಶನ ಶನವು ನನ್ನ ಮನವು ಅರಿತೆ ವಂದನೆ सदांच आमकां ताणें पोट भर तितलें जेवण फावो केलां पिवंक उदक रावंक घर आमकां फावो केलां सदांच उस्वास काडूंक बरो ऑक्सिजन उस्वासाने आमकां फावो केलां पयल्या वेळार ताणें आमकां राखून व्हेलां आमकां हर एक आमच्या जिविताच्या मेटा मेटान ताणें आमकां चलयलां त्याच क्रिस्ताक त्याच सोम्याक आमी अर्घां दिवया ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕಾದಿರುವೆ ಶನ ಶನವು ನಿನ್ನೆ ನಡೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕಾದಿರುವೆ ಶನ ಶನವು ನಿನ್ನೆ ನಡೆಸಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಶನ ಶನವು ನನ್ನ ಮನವು ಕಾದಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಶನ ಶನವು ವಂದನೆ Hallelujah, 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 hallelujah. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವ ನಮನೆ, ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ. अर्घां तुका सोम्या जेसू, ओगलाप तुका सोम्या जेसू, वंदन तुका सोम्या जेसू. अर्घां हांगासर आसा हर एकल्यांक तुज्या बेसावांनी भरल्या खातीर अर्घां तुका सोम्या जेसू. आमकां हर एकल्यांक तुजो उसवाड फावो केल्ल्या खातीर अर्घां तुका सोम्या जेसू. आमच्या मेटा मेटांनी तुमी आमकां सोडून गेल्ल्या खातीर अर्घां तुका सोम्या जेसू. ओगलाप तुका सोम्या जेसू. हालेलुया, 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 हालेलुया. देवाचे उतर आमी आयकोवया गी. देवाचे उतर जाय गी नाका कोणाची खबर ना ओगुतात पुरा. समार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू परत वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस ताचे सरशी धांवून आयलो आनी ताच्या पांया सरशी दिंबी घालून ताचे लागीं विचारूंक लागलो, बऱ्या मेस्त्री सासणीक जिवीत चडोवंक हांवें कितें गरज जाय?
जेसून ताका जाप दिली, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? बरो म्हणलो एकलोच देव, उपादेश किंचे ते तूं जाणाय. जिवेशी मारिनाका, प्रद्वार करिनाका, सोरिनाका, फोडसाक सांगिनाका, लुकसाण करिनाका, तुज्या आवय बापायक मान दी. तो जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री, हे सगळें म्हज्या भुरग्यापणार तावलून हांव पाळून आयलां. तो बरो जेसून ताजेर मोगान घाल्ली दिश्ट फाटीं काडिनासतना म्हळें, तुवें करी सै जालें, एक काम मात्र बाकी आसा. वच, तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेळ्ळेलो दुर्बळ्यांक वांटून दी. सरकार तुका दिर्वें आसतलें. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. हें आयकून ताजें तोंड पावलें आनी कदिश्ट जावन तो फाटीं गेलो. कित्याक? ताका यथेश्ट आस्त बदीक आसलें. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. देखून आमी बसया. थोडो नियाळ आतां आयकल्ल्या देवाच्या उतराचेर. आतां कोणी म्हणी सांगूंक शकतात की तुमी ससनाचें जिवीत म्हळ्यार कितें म्हणून. हांवें हें समजना ना जाल्यार सगळो नियाळ दिवन फादरल्यांचनाक मात्र उरता. आतां ससनाचें जिवीत म्हळ्यार तुमकां कितें? मेल्या उपरांत जेजू सांगता जियोचें. तुमी कालय सांगल्यार खंयचें सूख न्ही तें पुरो सामा, टेन्शन करनाकात. दुसरें, मेल्या उपरांत जेजू सांगता जियोचें. दुसरें, ह्या संवसारी पयणार देवाच्या कुशेकाल जियोचें. ओके. तिसरें, आतां कोण ना ससनाचें जिवीत गोतू ना गे, ह्या पडी पुरो कॅन्सल करया गे ससनाचें जिवीत. जेजू लागीं आसा सांगून कॅन्सल करया गे. ही साते बेड नेक्स्ट टायम नोडवा म्हणून. आतां ससनाचें जिवीत म्हळ्यार कितें समजाचें तर आमी पयलें एक देवाचें वाक्य आयकचें आनी तें जावन आसा जुवांच्या वांजेलांतलें भोव फामाद वाक्य. तुमी एक 1000 पडी आयकलां आसतलें. वाक्य 3 अध्याय 3 वाक्य 16 ची दिवन आयका. देवान संवसाराचो असो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. देवान ह्या संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक ओपून दिलो. मुखार. ताका सतमंतल्या कोणाचो नाश जायना जावच्याक. ताका सतमंतल्या कोणाचो नाश जायनाचो, कोणेय नाश जावन वचनाचो. ताका सतमंतल्याक बगार ताका ससनीक जिवीत मेळच्याक. ताका ससनीक जिवीत मेळच्याक. थँक्यू. ताका ससनीक जिवीत मेळच्याक. कित्या खातीर ससनीक जिवीत आमकां मेळा जाय? वॉट इज अ रिजन? कित्याक मेळा जाय? फिलिपी घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप आमी पळया. अध्याय 3 वाक्य 20. कित्याक ससन जिवीत मेळा जाय थंयसर सांव पावलो फिलिपी घरांक बरोवन सांगता. आमी जाल्यार सर्गींचे नागारीक थंय तावन येवचो आसा त्या सोडून दरा सोम्या जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायेन वाट पळयोवन आसा. आमी संवसाराचे नागरीक. किंचाचे? सर्गींचे. रापाक सांगिचे फादर तुमी सूख. आमी सर्गीचे नागरीक. आमी सर्गीचे नागरीक. आनी कित्या खातीर आमी सर्गीचे नागरीक म्हणलें? जुवांक बरयल्ल्या वाचपाक अंतनो सुवार्तेंत अध्याय 15 वाक्य 19 वाचता पळय. आयका. तुमी संवसाराचे जावन आसल्यात जाल्यार संवसार तुमकां आपलेच म्हूण लेखून तुमचो मोग करतो. पूण तुमी संवसाराचे न्हय, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. देखून तुमी संवसारांत रावन मेकळे जाल्यात. हेच खातीर संवसार तुमचो द्वेश करता. आमी ह्या संवसाराचे न्हय. जेजू खाल्या पोटी मारता न्हय. न्हय खाल्या पोटी मारता न्हय जेजू. पळय गी. मागीर आमकां हरकेकले हांगा जिवोंक जाय न्हय. फादर बेन दिसता फादर. मोर्न येता फादर. पिडा सुरू जाली फादर.
नाका फादर वचूंक नाका फादर, म्हजी आस जितली आसा फादर इतली आसा फादर, वय की न्ही, वय की न्ही, बेन दिसता की ना, बेन दिसता की ना, कोणी उलयनात. म्हाका फादर अनिलान सांगलें बरें रिएक्शन बरें आसता खंय, हां बेन दिसता की ना, दिसता दिसता. 60, 70, 80 चड म्हळ्यार 100, ताच्या चड म्हळ्यार 104, 100 वयर गेल्ले तुमचो कोणी ना हांगा, बेन दिसता. पूण जेजू आमकां सांगता हांवें तुमकां विंचून काडून ह्या संवसाराक धाडला विथ द मिशन, विथ द पासपोर्टाचेर एक स्टॅम्प घालून वसा इंडियाक, खोडयाळाक वसा आनी थंयसर म्हणजे मिसांव काम करा म्हूण. देखून मंगळ भाव भयणीनो आमी हे समजून घेसय. आनी निमाण एक वाक्य आमी आयकया जो आमच्या पयल्या पत्रांतलें वाक्य अध्याय 5 वाक्य 11. इस्ती रुजवात देवान आमकां ससनीक जिवीत दिलां, हें जिवीत ताच्या पुता थंय आसा. आतां समजलें ससनाचें जिवीत म्हळ्यार काळें म्हणून विथ दीस 4 सेंटेन्सीस. कोणाक जाय जाल्यार ते काणगो न्हू एक 2 दीस नियाळ केलें जाल्यार हांव संवसार असो गी सर्ग असो गी कळटा. ससनाचें जिवीत जावन आसा जेजू क्रिस्त हांगा उंड्या रुपार आसतो जेजू मुजें आनी तुजें परमनंट जिवीत. जर तो मुजें थंय आसा पुरो आसा. देखून खुर्सार मरता आसतना जेजून सांगू ना तुजो हांव काल मोग करता, तुजो हांव अर्दो मोग करता, तुवें तेशें गेल्यार मात्र अशें करता, अशें गेल्यार मात्र अशें करता. सांगलें हें कोणाय गे हात उबारले केल्याचे मार केले आनी म्हळलो हांवें तुमचो मोग केला, जशें हांवें तुमचो मोग केला तशें एकामेकाचो मोग करा. जेजून सांगू ना तुमी फस्ट मोग करा मागीर हांव तुमचो मोग करता सांगलें ना. देखून मोगाळ भाव भयणीनो ससनाचें जिवीत इटर्नल लायफ म्हणटा हांव ह्या संवसाराचें न्हय. कोणाय कडेन म्हणी सर्गीचो पासपोर्ट आसा आत्तां UK आत्तां हांगा पासपोर्ट जाय न्ही विजा जाय हांगा कोणाय कडेन आसा ना. ते पयशे बांदूंक घाल वय म्हणून UK आनी वचत जाल्यार पयशे बांदूंक हांगा बांदूंक आसा ते हांगा बांदूंक ना. विदाउट पासपोर्ट विदाउट विजा ओगी वसा सगळ्या संवसारार शुभ वार्ता प्रगट करा. बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांव हांव तुमकां धाडटा. देवाचें राज प्रगट करा. देवाची खुशी कितें म्हणलें समजया आनी जियेया. त्या वेळा मात्र आमकां ससनाचें जिवीत मेळटा. आनी मोगाळ भाव भयणीनो जे कितें हांगा तोटांत पोपळां आसात, जे कितें हांगासर हांगा थंयसर काजूच्यो बियो आसात, थंयसर नारळ आसात, हातूं याद इम्पॉर्टंट आसला. एक दीस येचें 22 सलदेस रावचें 4 जाणां उखलून व्हरतात. त्या खातीर आमी खंयच्या जिविता खातीर जिये जाय. ससनाचें जिवीत की संवसाराचें जिवीत तें आमी समजून घेवया, समजून घेवया. संवसाराचें जिवीत आमकां बारी खुशी. कोणें म्हणी एक आतां तरणाट्याक आय लव यू म्हळ्यार कितलें खुशी जाता न्ही. तशें आमचें जिवीत संवसाराचें आनी म्हजें जिवीत आपलें आय लव यू म्हणल्यार बरी. संवसार म्हळ्यार म्हाका बारी खुशी. कितलें लायफ कितें जिवीत. कॉलेज स्टायल करचें कॅस नासल्यार येवण न्ही. कॉलेज टिपटॉप बायसरनेचें पोट आयल्यार येवण न्ही. हय गे न्ही. थोडीं बायसरचें पळयतना वाऱ्याक गुप्ता घेवन बगता तितले बारीक आसात. आमचें जिवीत ह्या संवसाराचें न्हय मोगाळ भाव भयणीनो. आज आसा हांव फाल्यां खंय हांव कोन्नेकी गोत्तू ना. देखून ह्या संवसाराच्या संगती खातीर म्हाका बँकान पयशे घालूंक आसात, म्हज्या पुताक तें करूंक म्हज्या धुवेक हें करूंक आसा तें गरजेचें. तें न्हय म्हणचें न्हय, जाय पुरें की जायचें. कित्याक जबाबदारी ह्या कुटुंबाची जबाबदारी दिल्या वय न्ही. पूण ताचे की सर्तीक हांवें देवाचें उतार कशें प्रगट केलें, देवाचें रास हांवें कशें प्रगट केलें, देवाची खुशी हांव कशें जियेलो. फ्री ऑफ कॉस्ट म्हाका विजा दिले हांगा धाडलां देवान. कशें हांव जियेलो. फाल्यां फाटीं येता आसतना देव रिपोर्ट विचारता फादर लॅन्सन तुका पात्राप हांवें केलो कालें परत तुवें केलें ना. हांवें पोपळां इंचलीं नारळ इंचले पुताक इसकें बरें शिकाप दिलें. ओके तें बरें आसूं दी तें बरें. दुसरें कालें गेलें हेरांक मागोवंक शिकयलें. देवाचें उतार कितें म्हूण हेरांक शिकयलें. भावार्थ कितें म्हूण तुवें शिकयलें. तुवें जियेलें. पयलें शिकोवचें पयलें जियेचें वय न्ही. आमी शिकोवच्यान हुशार. तूं तशें कर, तूं तशें कर बारी हुशार आमी.
पण आमी जिये आमी जियेल्यार मात्र आमी शिकोवंक शकता. देखून एकलो नॉर्मल म्हणलो एकलो मनीस, एकलो सायकॉलॉजिस्ट एका गणितांत अशें सांगता. एक दीस एका बाल मनशान ह्या सायकॉलॉजिस्टाक फोन केलें गे, मनोज सायकॉलॉजी फोन करना सर म्हाका मस्त भेन दिसता कित्याक म्हजो घोव सोजेर भायर गेला, थंय बॉर्डर तो आसा, वॉर सुरू जाला, कितें जाता म्हाका कळीत ना म्हाका मस्त भेन दिसता सर, कालें करचें कळना. आनी अशें उलोवन आसतना तें एक भुरगें रडलें आयकता, मम्मा करलें रडलें आयकता. आनी तो मनोज ह्या मनशा कडेन विचारता तें कोण थंयसर रडून आसा, कोण तें उलोवन आसा. तळी बायल म्हणटा तें म्हजें बाळ, म्हजें भुरगें ल्हानशें. देखून मनोज म्हणटा जर तुज्या भुरग्याक तुजेर फातयेनी आसा तर, तुज्या कुसव्यार बसला तर, तुज्या हातांत तें आसा तर, म्हजी आवय म्हाका सांबाळटा, म्हजी आवय म्हजो मोग करता, ती म्हाका राखून व्हरता म्हणून रसल्या देवाक कितलो मोग आसा नजो आमच्या वयर. रसलो देव आमकां पोसता आनी पोसलो देव आमकां सदांच राखून व्हरता. मुगळ भाऊ भयणीनो, देखून ससनाचें जिवीत म्हणचें केवल ह्या संवसाराच्या चार गाला म्हणटात वंडी मदें आसचें न्ही. ससनाचें जिवीत म्हणचें आमकां हर एकल्याक एक पासपोर्ट दिवन तातूंत फ्री ऑफ कॉस्ट विजा मारून ह्या संवसाराक घेवन देवाचें राज परगट करचें, देवाची खुशी कितें म्हणून संवसाराक समजोवचें, भावार्थ हांवें जिवन हेरांक भावार्थान जिवंक हांवें शिकोवचें. आनी थंयच जावन आसा इटर्नल लायफ. ताजें हर एकल्याचें कितें आमी केलां म्हळ्यार ह्या संवसारांत ताजें गिफ्ट वयर मेळटा. ससनाचें जिवीत समजलें तें कोणा वटूक जिवंक मेळचें, कोणा वटूक तें आमी वाचलें जॉन अध्याय 15:19 आनी पयल्या जुवांच्या पयल्या पत्रांत अध्याय 5:11 तुमी क्रिस्त थंय ससनाक जियेतल्यात. दॅट इज वॉट वी वॉन्ट. फादर लॅन्सना सांगता जियोवचें नाका, फादर अनिला सांगता जियोवचें नाका, म्हज्या मम्मी सांगता, म्हज्या डॅडी सांगता 50 आतां 50 आतां आफ्टर कोवीड 51 जालें जाल्यार देवा घरकान या फस्ट घरका मीस बेट्या 51 जालें फादर म्हणून. देखून ससनाचें जिवीत म्हणचें पासपोर्ट घेवन स्टॅम्प मारून धाडिल्ल्या देवाक पाटी वचून म्हजी विजा अमूक जाली, हांव पाटी आयलां, म्हाका हांगा परमनंट घर आसा, हांव तुज्या सांगता जियेता म्हणचें तेंच जावन आसा ससनाचें जिवीत. आमकां हें जिवीत जिवंक जाय गी. इल्लिंದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು ಕಷ್ಟ. हांगा तोंडपळे जाय फादर जाय आमकां जाय भारी हांवें हांगा कोणाच्या आमच्या तिम्माणाच्या हांगा अंगडीक वचून 2 नारळ हाडल्या बरी जाय रद्द करलें म्हूण. तशें जायना. आमचें काळीज बदललें जाय, आमचें जिवीत बदललें जाय. क्रिस्ताक आमी घेजय, क्रिस्ताक आमी दिजय, हेरान तें क्रिस्ताक आमी पळय जाय. थोडे फुडें आमी कुमसारा बसता आसतना हांवें विचारचें, एक वेळ त्या जाग्यार मुखल्या जाग्यार एक वेळ क्रिस्त जाल्लो जाल्यार तूं राग करतोय, तें करना फादर, तें करूंक जाता, तें करूंक जाता, क्रिस्ताचेर राग करूंक जाता. आमी कोणाची रचना, आमी कोणाची पाटलावदारां. जर म्हज्या तोंडांत क्रिस्त तुमकां दिसना जाल्यार हांव क्रिस्ताचो पाटलावदार गी. मोगाळ भाऊ भयणीनो, हें आमी नियाळ करया. खंयसर आमकां वेळ आसा थंयसर हांव क्रिस्त असो, क्रिस्त म्हज्या जिवितांत आसा, क्रिस्ताचें प्रतिरूप म्हज्या कुडींत आसा आनी तेंच प्रतिरूप हांव एकामेकाक दितां. आनी ह्या मारिफात ससनाचें जिवीत आमकां हर एकल्यांक तयार आसा म्हणलें शुभ वार्ता प्रगट करता. ह्या ससनाच्या जिविता खातीर सदांच आमी पेसाडया. आनी ताच्या वयरी डावट आयलो जाल्यार एक फावटी खुर्साक पळोवया. हांगासर पेंट केल्ले 4 ते 5 आसात. थंयसर एज पर द हिस्टॉरिकल एविडन्स जेसून 3000च्या चड मार्क केल्यात, गायी आसले. आनी त्या गायांत हांव एक रगत पडटा आसतना एवरी ड्रॉप ऑफ ब्लड गेव द एविडन्स फॉर आवर सीन म्हणून एकलो बरयणार सांगता. जेजूचें हर एक रक्त अशें तें कण आमच्या पातकाची साक्षी एविडन्स फॉर आवर सीन
देखून आमी कुमसार जाता आसतना आमी कितेंय पाड केलें बोगसाणें मागता आसतना आमी आमच्या खातीर क्रिस्त परत कुर्सार मरता आमच्या दोळ्यांक दिसना वचूंक पुरो आनी त्या खातीर फ्री ऑफ कॉस्ट आमची पातकां बोगसालान न्हय ना जाल्यार कोणाक हांवें कोणाक चार मार हांगा येवन फादर म्हाका बोगशिया म्हळ्यार हांव तुका बोगशिता म्हळ्यार तेजून पातकां बोगसल्लीं गी ना बोगसाणें मागता आसतना कुमसार जाता आसतना कुरीस परत्यान जेजूच्या कांदार सस्साचें जिवीत कितें म्हणलें समजोवया क्रिस्त सांगाता जियेवया क्रिस्ताची खरी भुरगीं जावन आमी जियेत आसतना जेजूस आमचें म्हणलें एकामेकाक परगट करूंक आमी भियेन आसतना धैर्यान सदांच परगट करया तेंचें जावं दी आमचें क्रिस्तांवपणाचें होडये खातीर जेजू मुझे थंय आनी हांव तुजे थंय हें गीत आमी गायता आसतना कोणाक सक्रामेंताचेर दिश्ट घालूंक तुमी दिश्ट घाला घाल्ली दिश्ट काडनाकात ना जाल्यार सक्रामेंत एक बरी पळया आनी दोळे दांपून काळसाचेर हात दवरन हें गीत गायता आसतना उक्त्या मनान सोम्याक आमी देवाचें उतार जियोवन ससनाचें जिवीत जियेतल्या म्हणलें निर्णय आयच्या दिसा आमी करया क्रिस्ताक पळोवचें आनी पळयत दोळे दांपून एक वेळ दिश्ट्राक्ट जाता जाल्यार अशीं तशीं आमची चिंता येता जाल्यार दोळे दांपून काळसाचेर हात आमी दवरया पुरो आमी काळसाचेर हात दवरया आनी गीत गायता आसतना भक्तीपणी आमी गावया Gesù moce thầy ani hao ta che thầy ani ma kana gai bune Gesù ma kasai ani hao ta kasai chiye na ham ta che vine परत एक पटी Gesù moce thầy ani hao ta che thầy ani ma kana gai bune Gesù ma kasai ani hao ta kasai chiye na ham ta che vine Moktu so puro somya Moktu so puro Jiyune kon chibirolo Moktu so puro Somya Akasoro Mokazambeto Naso Sasan Pasotvoro उबेरावया क्रिस्ताक आमी पळोवया ती खरी भक्ती काळसांतल्यान येवन दी क्रिस्त आमच्या संगत आसा आनी क्रिस्त सांगून आसा हांव तुजो जावन आसा आनी तो सुमोग एकामेकाक आमी परगटया Tuzo puro somya Mok tuzo puro Ishlegon chilvilolo Mok tuzo puro Buin akasoron somya Buin akasoron Mokazame to naso
मिनटां दिंबेर आमी पडया कित्याक म्हळ्यार ही घडी क्रिस्ताक आमी समर्पण दिवची, क्रिस्ता सांगत आमी जियोवची, क्रिस्ताक आमच्या काळजांत आमी स्विकार करची, क्रिस्ता तें आमी उलोवची. साबार जाणां तुमी हांगासर तुमची पिडा शिडा कश्ट तुमची कंत बेसाराय मोतीची इराराय कुटुंबांत असमाधान संवसारांत शेजारांत असमाधान आमकां पयशाचे प्रॉब्लेम रिणाचे प्रॉब्लेम आनी साबार असले आटाबिट्यान तुमी हांगासर आयल्यात. तुमी सांगची जेसूक पातयेनीन भावार्थांक सांगा खंडीत जावन तो तुमकां फावो करतलो, कितें तुमकां बरें तें खंडीत जावन तो दितलो. ताचेर ताच्या रुपण्यातय ताच्या उंड्यातय तुमी कोणेंय दुबाव पळोवचे नाका. तो भावार्थ तुमचे थंय आसूं दी आनी तो भावार्थ आज ताच्या संपूर्ण आशिर्वादान तो आमकां नेटयतलो आनी भरतलो. गावया गीत तुजें बाळ सुम्या हांव तुजें बाळ. तुझें बाळ सोम्या तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी कुणसाची सकत बघता तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या. तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या. तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी उंगरची सकत भोगता तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या. सोम्या हांव तुजें बाळ जावन आसा, तुजो भुरगो तुजी दुआव जावन आसा. तुवें म्हाका रचलाय सोम्या, तुजो मोग तुवें आमकां फावो केलाय, तुज्या मोगान तुवें आमकां भरलाय. साबार फावटी तुजे विरोध वचून म्हज्या जिणेंत कश्ट येता आसतना कश्टाची लारां म्हज्या जिणेंत मारता आसतना तुजे विरोध वचून तुजेर अनभावर्ती जावन पातयेनी सांडून जियेल्ली घडीत साबार आसात सोम्या. कश्ट आयिल्ले देखून हांव दंडन पडलो, म्हजें तें बेसाराय जाली देखून तुजेर हांव रागार जालो. पूण तीच कश्ट बेसाराय हांव तुज्या पांया तळें समर्पिता. म्हाका तुजे सांगता जिवोंक जाय, तुजे सांगता सोडूंक जाय, तुजे लागीं उलोवंक जाय. देखून हांगासर आसच्या हर एकल्या तुज्या भुरग्यां सांगता हांव मागोन आसा सोम्या. तुज्या आशिर्वादान तांकां भर, कितें ती तांकां फावो आसा तें तूं तांकां फावो कर. तांकां तुजो मोग भोगोवंक कृपेन भर. तुजे सांगता जिवोंक तांकां तुजो आदार दी सोम्या, तुजो आदार दी. वाडता खंय तूं वाडता खंय सोम्या. वाडता खंय तूं वाडता खंय सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी राव. वाडा खंय तूं वाडता खंय सोम्या. वाडता खंय तूं वाडता खंय सोम्या. वाडता खंय तूं वाडता खंय सोम्या. हर एक दीस हर एक
जिवितांत येता आसतना, अनवरां म्हज्या जिवितांत घडटा आसतना, पिडाशिरां म्हज्या जिविताक मारता आसतना हांव वाट सुरू जाला, म्हाका वाट कळूना सोम्या. सोम्या सबार पुटी म्हज्या जिवितांत हेरांनी म्हाका दुख येयल्लें आसा, हांवें हेरांक दुख येयल्लें आसा, बोक्सांनी दिन आसतना म्हज्या मोतींत हांवें कुस येयल्लें आसा, शेजाऱ्या खातीर हांवें झगडें केल्लें आसा, म्हज्या भाव भयणी मुशांत हांवें फाटल्यान उलयल्लें आसा, वायट हांवें उलयल्लें आसा, वायट तोपून दिल्लें आसा. म्हजीं भुरगीं म्हाका आयकनासतना रावल्ल्या वेळार तांकां हांवें शिराप दिल्लो आसा. एकामेका थंय मोगान जिवोवच्या बदलाक रागाराव जियेल्लो आसा सोम्या. वायटाची सगत म्हज्या जिवितांत भरिल्ली आसा. वाट चुकोवन दुसऱ्या वाटेन हांव चल्लो आसा सोम्या. ती वाट म्हाका तूं दाखय सोम्या, तुजी वाट तूं म्हाका दाखय. क्रिस्त तूं, सोमी तूं, म्हजो इश्ट तूं, म्हजो रचणार तूं, म्हजो सोडवणदार तूं म्हाका वाट दाखय सोम्या. कितें करचें म्हूण कळीत ना. पयशाची लारां म्हज्या थंय पयशे नासतना दुसऱ्या कडेन हांवें रीण काणगोन हेरांत हांवें पयशे काणगोन हेरांक मोस केल्लो आसा. म्हाका पयशे तांकां फाटी दिवंक म्हजे कडेन पयशे नात. हांवें हेरांक थोड्यांक हांवें हेल्प करूंक म्हूण पयशे दिल्ले आसा, ते आज म्हाका फाटीं दितच ना सोम्या. कश्ट म्हजे थंय आसात, म्हजे थंय अनवरां आसात, वायट सक्ती म्हजे थंय आसात. तुका समर्पिता सोम्या. हांव जाणा तूं वाट दाखयतलोय, कित्याक तूं म्हजो क्रिस्त, म्हजो इश्ट, म्हजो सोमी, आनी खंडीत जावन म्हाका तूं वाट दाखयतलोयस. कसली वाट तूं म्हूण म्हाका ह्या दिसा तूं समजून दी सोम्या. सांगाता तुज्या सांगाता जियेत आसतना, म्हज्या सांगाता म्हज्या वाटेर हांव चलता आसतना, म्हज्या सांगाता सदांच बकलेक रावून म्हाका तुजी वाट कितें म्हणलें समजय सोम्या. तूं म्हाका वाट दाखय सोम्या, वाट दाखय. राख म्हाका, तूं राख म्हाका सोम्या. राख म्हाका, तूं राख म्हाका सोम्या. हर एक दीस, हर एक घडी तूं म्हजे संगी राव. राख म्हाका, तूं राख म्हाका सोम्या. राख म्हाका, तूं राख म्हाका सोम्या. राख म्हाका, तूं राख म्हाका सोम्या. हर एक दीस, हर एक घडी तूं म्हजे संगी राव. राख म्हाका, तूं राख म्हाका सोम्या. सोम्या तूं म्हाका राखून व्हर. सबार पुटी म्हज्या पयना वेळार, म्हज्या जिणेच्या हर एका घडितांनी म्हाका भें भोगता सोम्या. भें म्हज्या काळजांत आसा, म्हज्या जिवितांत आसा. दुसरें म्हाका कितें करतीत काय, हांवें कितें घडलां, हांवें कितें बुजयलां तें कोणी म्हणी ओर्ण म्हज्या तावन कान व्हरतीत काय, म्हाका खंय म्हणी नश्ट करतीत काय म्हणलें भें म्हज्या जिवितांत आसा सोम्या. म्हाका तूं राख सोम्या. पिडाशिरां येता म्हणलें भें, म्हजेर कश्ट अनवर येता म्हणलें भें, म्हाका कोणी म्हणी सांडून म्हजे इश्टा मंत्रां कुटुंबाचे म्हाका सांडून येतात म्हणलें भें, म्हजें जिवीत मुखार कितें जाता म्हणलें भें. हर एक भें म्हज्या जिवितांत आसा. म्हाका कोणी म्हणी अनवरांत घालतात की, कश्टांत घालतात की, म्हाका कोणी म्हणी ध्वंस करतात की, म्हजे तावन कोणी म्हणी पयस येतात की, म्हाका कितें म्हणी करतात की म्हणलें भें म्हज्या हर एका जिविताच्या मेटामेटांनी आसा. सोम्या तूं राखून व्हरो. तुमचो म्हजो राखून, तुमचो म्हाका राखूंक शकताय सोम्या. तुमचो म्हाका राखून व्हरो. कित्याक म्हळ्यार हांव तुजेर पाती येता, हांव तुजेर बामर्थांची येता. तूं म्हजो सदांच सोडवणदार जावन कुर्सार मेल्लो तूं म्हाका ह्या घडयेंत राखून व्हरताय म्हणलें बरवसो म्हजे थंय आसा सोम्या. उंड्या रुपार तूं आसाय, उंड्या रुपार रूपणें म्हज्या जिविताच्या हर एका मेटामेटांनी तूं खंयसय. एकामेकाक हांव मेळटा आसतना भिवच्या बदलाक क्रिस्ताक स्विकार करूंक आनी क्रिस्ताक हेरांक दिवंक तूं म्हाका आदार दी सोम्या. तुका म्हजो तूं म्हाका तुजो भुरगो कर सोम्या. म्हाका तूं राखून व्हर सोम्या, तूं राखून व्हरो. तुझें बाळ, तूं म्हजें बाळ सोम्या. तुझें बाळ, हांव तुझें बाळ सोम्या. हर एक दीस, हर एक घडी कुणकची जगत भोगता. तुझें बाळ, हांव तुझें बाळ सोम्या. क्रिस्ताचो आशिर्वाद आमकां हर एकल्यांक ताची भुरगीं करता, आमकां वाट दाखयता, आमकां राखून व्हरता. तो आशिर्वाद आमचेर, आमच्या कुटुंबाच्या सर संघाचेर मागून घेवया आनी गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतां.
समासमे नावार्ता हे देवा विचित्र सकारामध्ये काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडयलां तुझे सर्व सोफळ सदां आमचे दय आमी बगी सरको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी रास करता आनी ससनाच्या ससनात आमेन. या मिसाच्या बलिदानाक तुमकां मोगाचो स्वागत. आयच्या दिसा ह्या इराद्यां खातीर आमी मागया. देवादीन रॉबर्ट डिसोजा पासोतू, रेनिटा डिसोजा आनी कुटामो बागेवन कुटुंबा वाडो, मायकल पिरेरा आनी कुटाम पेजार, आयरीन टाउरो अर्गांजावन साम पेद्रो वाडो, देवादीन बेनेडिक्टर अस्किना पासोतू, सिसिलिया रोड्रिगास आनी कुटाम मुंबई, देवादीन बेनेडिक्टर अस्किना पासोतू, लूसी रोड्रिगास आनी कुटाम मुंबई, रोड्रिगास कुटुंब अर्गांजावन मुंबई, जॉन रोड्रिगास अर्गांजावन गुरपूर, मारिया पिंटो पयण अडकळ नासतना बऱ्या तरेन जाल्ल्याक अर्गांजावन सान फ्रांसीस दुसरो वाडो, ऑल्विन शार्लेट लुईस अर्गांजावन पाणीर, मॅक्सिम बेनिशा लुईस अर्गांजावन पाणीर, दिनेश रेजिनाल्ड विन्नी सिक्वेरा अर्गांजावन पाणीर, देवादीन जोसेफ आयवन डिसोजा पासोतू, फेल्सी डिसोजा आनी कुटाम नित्यादार वाडो, देवादीन ओलिंपिया पिंटो आनी ग्रेगरी मिरांदा हांचे पासोतू, सिस्टर होप BS बचपे, गरचाल माव पासोतू, नतानल फेर्नांडीस सान जुजे वाडो, नाताल फेर्नांडीस सान जुजे वाडो, जुलियाना डिसोजा अर्गांजावन पवित्र काळजा वाडो. देवादीन जाल्ल्या आमच्या भावा भयणींक सासणीक विशेव मागता आसतना आमच्या एकामेकाच्या इराद्यां खातीर मागया. प्रत्येक जावन हे मिसाच्या बलिदाना वेळार आमच्या पाप साहिबाच्या बऱ्या भलायके खातीर आमी मागया. आनी ह्या दिसांनी परिक्षा बरोवच्या सेकंड PUCच्या भुरग्यांच्या बऱ्यापणा खातीर मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो.
या पुणशेताच्या भक्तिकानो हांगासर तुमी एक सर्व एकठांय जाल्यात मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना प्रत्येक रितीन सर आमची ते सेवा आनी मागणी विनवण्यो देवा मुखार आमी समर्पया. देव आमचो हर एकल्याचो मोग करता ते आमी खचित जावन पातयव्या आनी त्या मोगाक सो प्रतिफळ जावन आमकां हर एकल्यांक तो ताच्या आशिर्वादांनी आनी बेसांवांनी भरता. देखून सर आमची मागणी त्या सेवा ताका समर्पीत आसतना एकामेका खातीर मागोवंक आमी उडास दवरया. भाग्यवंत जुआंव पाऊल दुसरो आमकां हर एकल्यांक मागून धरतलो आनी प्रत्येक जावन तो आमच्या कुटुंबांतय सदांच वस्ती करतलो म्हणजे पातयेंनी आमचे थंय आसूं दी. हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक जायशी तयाराय आमी करची गरजेची. सबारपटी आमी देवा मुखांत देवा विरोध आनी एकामेका विरोध गेल्ले आसा आनी ह्या मुखांतर पाताक आमी आदारले आसा त्या सर घडीत असो आमी उडास हाडया आनी मिसाचें पवित्र बलिदान पवित्रपणे भेटोवच्याक आमचे काळजां आनी मनां आमी नितळ करया आनी मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव विचारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत सुचोवन वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतलीं पथकां केल्यांत ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बगे सदांच सांगपार मोरये सगळ्या देवतांनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती कर हातून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक आमेन. सोम्या काकुळट सोम्या काकुळट क्रिस्ता काकुळट देवा आमच्या सर्गीच्या बापा तूं बावरत्याचो उजवाड आनी आत्म्याचो गवळी तुझ्या शळयाक उतरान सरोवंक आनी देखीन चलोवंक भाग्यवंत जुआंव पाऊल दुसऱ्याक पवित्र सभेक तुवें दिलोय. ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजी सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. सिरकाच्या पुस्तकांतलें वाचप जो धर्मशास्त्र पळटा तो जायतीं बलिदानां भेटयता. जो आज्ञाक पाळो दिता तो शांती बलयो भेटयता. जो उपकार आटयता तो अन्न बली भेटयता. जो दान धर्म करता तो अर्गां बली भेटयता. वायटाक फाट करता तो सर्वेस्पराक मनवता. अन्यायाक फाट करता तो प्राजीत बली भेटयता. सर्वेस्परा मुखार रित्या हातांनी येनाका कित्याक अदेशकाल भेटोवंक जाय त्यो वस्तू यो. तसो स्वादीक प्रामाणीक मनशाचें बलिदान वेदीक सोबाय दिता. तसो स्वादीक परमळ महोन्नतशी वयर सरता. प्रामाणीक मनशाचें बलिदान सर्वेस्पराक मनवता. असल्या बलिदानाचो उगडास सदांच उरतलो. उदारपणान सर्वेस्पराक मान कर. तुज्या वावराची प्रथम फळां भेटोवंक हिमटेपण दाखयनाका. आस्त्या तोंडान सगळ्यो तुज्यो भेटोवण्यो कर आनी संतोशान तुजें दशमांश फारीक कर. जशें महोन्नतान तुका दिलां तशें तुंय ताका दी. तुज्या तांकी प्रमाणें उदार जा. कित्याक सर्वेस्पर बऱ्या मापान प्रतिफळ दितलो. 7 वांट्यांनी चड तो तुका पाटी दितलो. ताका लॉन्स दिनाका कित्याक तो लॉन्स घेना.
अप्रामाणीक बलिदानाचेर तुजो बोवार्थ दवरिनाका, कित्याक सर्वेस्पोर नितीदार तो पक्षपात करिना. देवाचें उतारिये. श्लोक. नितीवंतांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. नितीवंतांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. यज्ञ कर म्हजे लागीं करार केल्ल्या म्हज्या परजेक म्हजे मुखार जमो करा. देव आपुणूच मुनसुबेदार म्हणटा, देखून मळाबो तो नितीवन म्हूण परगडटा. श्लोक. नितीवंतांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. आयक म्हज्या परजे, हांव सांगता तें आयक. हांव देव, वय हांव तुजो देव. इस्रायेला, तुजे विरोध हांव साक्ष दितां ती आयक. तुज्या यज्ञा विशांत कसलीच सूख म्हाका मेळना. तुज्यो होम बल्यो सदांच म्हजे उजेर सडत आसात. श्लोक. नितीवंतांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. दिर्वासलेचो यज्ञ देवाक भेटय. महोन्नताक देवाक केल्ल्यो आंगोण्यो पाळ. उपकारी मनशें बलिदान म्हाका मनवता. नितीवंतांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. श्लोक. नितीवंतांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. उद्गार. संसारा सोदनी ताने सर्गींच्या राजाचे गोठ नाना उगडल्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. तितल्या रपदळ म्हळें, आमी पळय सगळे सांडून तुजो पाटलाव केला. ताका जेजून जाप दिली, सतत हांव तुमकां सांगता, कोणूय म्हजे पासोताले आनी सुवार्ते पासोत आपलें घरदार, आवय बापायक, भाव भयणीक, भुरग्या बाळांक भूंय बाट साणीत जाल्यार तो ह्या काळांत 100 वांट्यांनी चड घरां, भाव भयणी, आवय भुरगीं भूंय बाटां सोडून घेतलो. सांगातच तकदिनी ताका सुख आशिना आनी मुखल्या काळांत ताका ससनाचें जिवीत मेळटलें. पूण साबार सण जे पयले आसात ते निमाणे जातले आनी जे निमाणे आसात ते पयले जातले. देवाचें उतर हे मुखल्या काळार ताका ससनाचें जिवीत मेळटलें. येदोळूस ससनाच्या जिविता विशीं थोडो नियाळ आमी केल्लो आसा. आमकां हर एकल्यांक मोगाळ भाव भयणीनो आपोण्या भितर एक आपोणें आसा. कॉल विदीन अ कॉल म्हणटा आमी. तें कोणाक आसलें कळिता? एकल्या सांतेनीक तें आसलें. भाग्यवंत मदर तेरेसा ती धर्मीक भयण जावं शिकून आसली इटलींत. थंयसर ते दिसा ट्रेनार ती पाशार जाता आसतना तिका आपोण्या भितर एक आपोणें मेळटा. हें सगळें सोड, वोस आनी म्हज्या दुर्बळ्या लोकांचो तूं मोग कर. आनी त्या आपोण्याक सरी जावन ती चलता. आज तुमकां कळीत आसा मदर तेरेसा सिस्टरांक तुमी पळयल्यार ती कशी जीवन आसात म्हणलें. त्या आपोण्या भितर एक आपोणें. आमकां एक याजक जावचें आपोणें, पूण त्या याजकपणाच्या आपोण्या भितर आनी एक आपोणें. तुमकां थोड्यांक काजारी जावचें, थोड्यांक यांकुवारी रावचें, थोड्यांक कसलें आपोणें, पूण त्या आपोण्या भितर आनी एक आपोणें देवान तुमकां फावो केल्लें आसा. आनी तो आपोणें स्विकार केल्लो, त्या आपोण्यांत जियेल्लो की तें सोगडायन आम जेजू क्रिस्तांव सांगता. 100% 100% सडी ताका मेळटा. जें कितें आपोण्या भितर आपोण्या हांवें स्विकार केलां
ते आपण कितें म्हूण हांव समजलां तें आपण हांव जिवन आसा खंडीत जावन ताका 100% मेळटलें. एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार हांगासर किबोर्डिस्टा डेनिस आमा वयले तो आतां हर एक मंगळार दीस ताजो टायम इल्लो सॅक्रिफायस करना हांगा येता तो खेळटा सेवा करता वयने डेनिस आमा काजार जाला मू वय ताका काजाराचें आपोणें पूण आपोणे भितर आनी एक आपोणें कुटाम आसा कुटुंबा सांगता परत हांगासर येवन थोडी सेवा करचें. तो तें समजून घेतला म्हाका देवान तेणे आनी भरलां म्हाका देवान आपयलां आनी थोडो वेळ हांव खंय देवाक दिन जाल्यार देव 100 वांट्यानी म्हाका फाटीं दितलो. देर वील बी नो लॉसीस. देखून मोगाळ भाऊ भयणीनो सबार पुटी आमी आमकां आपोणें काजाराचें मेळना आमी युवसणाक आनी सांगतना इल्लें खंय इगर्जेन मेळ्ळा जें सबार पुटी म्हणजे फिरगजकारांक विसरचें इगर्ज कोणाक फिरगज कोणाक पळय न्ही कोणाक पाद्रा भांगी पाद्रा अनिल थोडो वर्सां आसा तो गेलो मागीर ट्रान्सफर हांव थोडे वर्सां आसा म्हाकाय ट्रान्सफर. इगर्ज कोणाक तुमची फिरगजेंत सांगाता ह्या जागा सांगाता आमी सांगाता वावरी जाय फिरगज आमी बांदून हाडी जाय. देखून म्हाका घरांत तोट आसा फादर म्हाका तें आसा फादर हें आसा फादर न्ही देवान हर एकल्यांक तुमकां हर एकल्यांक देणे आनी बरलां तें देणे कितें म्हणल्यार आमी समजून घेवचें एक वा अनेक रितीन आमी सेवा दिवचें. इगर्ज सांगात आमी चलात जाय. देखून चिंचे नाका हांवें काय म्हजें तोटाचें इल्लें काम सोडून इगर्जेक आयलो तर म्हजें तें पोपलान लॉस जातलें म्हूण देव खंडीत जावन 100% तुमकां फाटीं दितलो. जो कितें सॅक्रिफायस जेजू खातीर हांव आनी तुमी करता खंडीत जावन तो 100% आमकां फाटीं मेळटलो. तें आमी हांवें सांगचें न्ही जेजूनच सांगचें आनी जें कितें आमी दिता त्या मारिफात आमकां ससनाचें जिवीत मेळटा. ससनाचें जिवीत परत एक हांवें तुमकां सांगचें आमच्या सुम्या सांगता आमी जिवंक आसचें परमनंट विसा. आमच्या क्रिस्ता सांगता आमी जिवंक आसची परमनंट विसा. तातूंत परत एक्सपायरी डेट ना. एक्सपायरी डेट हांगा येतना मात्र संवसाराक येतना मात्र एक्सपायरी डेट म्हजो टायम जालो हांव गेलो परत तें सरकार गेल्या उपरांत जेजू सांगता जियेत आसतना परत एक्सपायरी डेट विजा रिन्यूवल ना तें पासपोर्ट आनी परत रुडी तुमी परमनंट सिटीजन्स ऑफ द चर्च स्पेशली सिटीजन्स ऑफ हेवन म्हणटा आमी. इगर्जा सरकाराचे नागरीक आमी हर एकली सरकाराची नागरीक. देखून हें आमी समजून घेतल्यार जो वेळ म्हणचे तें आसा जें आपण देवान म्हाका दिलां तें आमी वर्त्या मापान आमी जिवंक शकतले. जेन्ना पयल्या आपण्याक फर्स्ट कॉल म्हणटा त्या आपण्याक सरी जावं तिरासन सांबाळटा आसतना त्या सिनान तिरासणे सांगता आमी दुसऱ्या आपण्याक आपण कितें म्हणलें समजून तें जिवंक आमी मुखार सरसाय. खंडीत जावन देव आमकां आशिर्वादान भरतलो ताचें जिवीत आमकां फावो करतलो आनी ह्या मारिफात ससनाचें जिवीत आमकां फावो जाता आसतना देवा सांगता जिवोवचें तसलें भाग आमकां मेळटा आसतना आमी चड वस्तू चड संगती सरकारासांत पुंजयतले. देखून आज घरा येता आसतना तुमकां एक सवाल नियाळ करा लिस्ट करा जाता जाल्यार सरकारासांत कितें दिरवें तुमी पुंजयलां म्हूण. कोट्रेचीन न्ही तोटांत न्ही बँकांत न्ही सरकारासांत कितें दिरवें पुंजयलां तितल्यान समजलें. तें आमकां समजलें तर खंडीत जावन जेजून सांगल्या बरी जें दिरवें तें सरकारान पुंजयलां तें 100% आमकां फाटीं मेळटा. लिस्ट करतात म्हणून लिस्ट करतात म्हणून आवाज ना नियाळ करतात न्ही. सवाल घालें संवसारांत सरकारासांत कितें दिरवें हांवें पुंजयलां मोग समाधान एकामेकाक करचें पडिल्लो काकुळत दाखयल्ली बोगसाणें दिल्लें स्वार्थी जायनासतना एकामेका तें हांवें सदांच ऋणी जावन जियेल्लो हें पुरा दिरवीं तुमची दिरवीं 100 तितलीं आसात दिरवीं. तें लिस्ट करा आनी त्या प्रकार कांय लिस्टीर पेपरार एक म्हणी मेळना जाल्यार सुरू करा आसतो. म्हाका पेपरान मेळचें ना कितें बरोवंक देखून आसतना हांव सुरू करता. आसता न्हू सुरू करून तशें जियोंक हेरांक मोग करूंक हांव जियेतां. एकामेका गरजेक हांव पावतां. एकामेका तें हांव सदांच मोगान जियोन क्रिस्तूचो मोग हांव प्रगट करतां. अशें आमी जियोंक प्रयत्न करया. देदाळा आमकां ससनाचें जिवीत ह्या सुसंवसारांत आमकां लाभतलें. तें ससनाचें जिवीत आमी सरकारासांत ती जियोंक शकतले. ही कृपा देवा लागीं ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया.
भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. तुमचें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेक आमचे आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाबा सरस्वती देव म्हणून घेव. सर पदवेदारा आनी भोवमर्त्या देवा तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पून तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सर पडून तुका उलो मारता. आमच्या गोवळ्या काल तुज्या मोगांत जिवन ससनाची सोडवून सोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवें सर्वेस्पर तुमची सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत जुवांव पावल दुसऱ्या तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रम तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताजे पुण्यावन जिवीत आमकां धीर दिता. ताजी शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताज्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूता आनी भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें वुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तस्परीच्या वणजत आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससनी कराराचें रगत पातकाच्या बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. ही म्हज्या उगडासा करात. बाबर्तो सोगुट परगटुया. सोम्याचे तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगडता. तुझ्या येण्यात आम्ही पत्रेता. तुझ्या येण्यात आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सोमेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बघेवन बापा पीटर पाऊल आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव हांवकार मरे देवाचे माये सांगाती भगीवन जुजे तिचो पती भगीवन धर्मदूता भगीवन जू हांव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापाक सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सरकार जाता तशेंच संवसारांचा आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टुल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां लाळे पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या बागांनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें बरोवशा नत्रेक दिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पदकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय कित्याक राजवट पदवी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससना सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसो माय मग सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे पळया ओ सामना जेजू क्रिस्त आमकां हर एकल्यांक ससनाचें जिवीत लाभोवचो सर्गींत हांव दिवन आयलो जिवो उंडो ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयल्ली आमी सर्वां सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्त जीवा
आमच्या बापा भगवंत जुआंव पावल दुसऱ्यान तुझी आनी तुझे पवित्र सभेचे विश्वास मनान सेवा केल्ले खातीर सासणीक संतोषाचो मुकुट ताका फावो जालो. आमी आतां सेवलेल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ताज्या पावलांनी चलून तुझे आनी आमच्या भाव भयणीची मोगान साखरी करूंक आनी शेवटी ताज्या सांगाता सस्तचे सुख भोगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसुनेयात क्रिस्ताची शुभ वार्ता प्रगट करून तुमकां धाडता. देवाचे मोठ उपकार. सर्गीच्या बापा भगवंत जुआंव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावं दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोवंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र उकरिस्ताचो मोग केल्ले बरी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार दिल्लें मोगसाणें ताणें आपल्या जिवितान पाळिल्ले बरी आमी पाळूं एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्या न्हू सबार अर्गां उलें घेवन ह्या पुंतळाक तुमी आयल्यात. फाटल्या 10 वर्सांनी जुआंव पावल दुसऱ्याच्या विनवणे मुखांतर आमकां एकल्याक जायतें बरेंपण मेळ्ळां. देखून देवाक आमी अर्गां दिता आसतना एका कुटुंबाक बरें घर फावो जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत, बरें काम फावो जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत, परगांवांत घरकान्न घेवंक फावो केल्ल्याक अर्गां दिल्यांत, बोरवेलांत बरें उदक मेळिल्ल्याक दोगां जाणांनी अर्गां दिल्यांत. हांगासर मागून रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्याक दोगां जाणांनी विशेष रितीन अर्गां दिल्यांत. तांच्या सांगाता आमी देवान ह्या महान संता मुखांतर आमच्या जिवितांत केल्लें बरेंपण नियाळन आमच्या सुत्रांनी ताका अर्गां दिवया. भोव काकुळदारा बापा भगवंत जुआंव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासून आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासून आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवी काकुळट आमी वर्णिता. ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गुण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता. ताचे बरी भगवंतपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं जुआंव पावल दुसऱ्या
श्रेष्ठ गवळ्या आम्हा पासो देवा लागीं विनंती कर. हे बघेवन जुआंव पाऊल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आणि क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजाची दारां ताका उगडून पवित्रात्म्याच्या सत्तेन भरलो. मोग सेवा आणि राजी संधान तुझ्या जिवितांत पसरली. देवाचेर तुझो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळलोय. तशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं बांगलोराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्तिका आमची गलती मागणी घेवन तुजे मुखार येताव. क्रिस्ता सारकी जिणी जिवोवंक आमकां कुमो कर. तुजी बगेवन जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं. आमी सदांच कुसायल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन मोगाच्या न्हू साबार गरजो घेवन ह्या पुंतळाक तुमी आयल्यात. साबार जाणांनी तांच्या गरजां खातीर मागोवंक आमच्या लागीं उलो दिला. ह्या गरजां खातीर आतां आमी मागता आसतना आमच्योय गरजो जुआंव पाऊल दुसऱ्या मुखांत्र देवाक समर्पून दिया. एका दादल्याची एसिडिटी आनी गॅस्ट्रीक पोटाची तोपणी गूण जावं. पांय दूख आनी वण करचें गूण जावं. दुवेक दुबईंत बरें काम मेळच्याक दोगां जाणांनी मागलां. शिकोवंक बरी मोत आनी गिन्यान सेकंड PUCंत बरें अंक मेळोवंक. घरांत शांती समाधान मेळोवंक तेगां जाणांनी. एका भुरग्यान सुडाळायेन उलोवंक. एका भुरग्याचो दांत सोमा रितीन येवच्या खातीर. पांयांच्या गांठीची दूख गूण जावंक. एका कुटुंबाक ग्रीन कार्ड मेळोवंक. विजा रिन्यू जावंक. परगांवांत घरकान्न घेवंक फावो जावच्याक. एकल्याक दुबईंत बरें काम मेळोवंक. कृषी बरी जावंक. एका तरणाट्याक वकात नासतना बरी न्हीद पडोवंक. ऑस्ट्रेलियांत बरें काम मेळोवन विजा मेळोवंक बरो बेस विंचूंक कुरपा. एकल्याक स्विडनांत बरें काम मेळोवंक. बरी कामां मेळच्या खातीर मागलां. पुताक बरी जिणये सांगातीन मेळोवंक. आंगाची दूख गूण जावंक. एकल्याक जर्मनींत शिकोवंक आर्थीक मजत मेळोवंक. एकल्याक पांय दूख गूण जावंक आनी सारकें चलोवंक जावच्याक. एकल्याक USAंत बरें काम मेळोवंक. जाग्याचें रिजिस्ट्रेशन अडकळी नासतना बेगीनच पंथाक पावोवंक. एका भुरग्याचें आर्निया गूण जावंक आनी एकल्याचें भुरग्याचें हट्ट उणें जावंक. एकल्याच्या मोतीक समाधान आनी राती बरी न्हीद पडोवंक. परीक्षा बरोवच्या 10व्या आनी PUCच्या सर भुरग्यां खातीर एकल्याक बरी सैरीक मेळोवंक. सेकंड PUCंत बरें फलितांश येवंक आनी CETंत बरें रँक आनी BSc नर्सिंगांत सीट मेळोवंक. एका भुरग्याक पिट्साच्या समस्यांत पर्याय लाभोवंक. परगांवांत शिकच्या एका तरणाट्याक शिकोवंक बरी मोत आनी मायनॉरिटी लॉन पास जावच्याक. PUC शिकच्या चेरक्याक बरें फलितांश मेळोवंक. इंटर्नशिपांत बरें काम मेळोवंक मागलां. आनी एका स्त्रियेक बरी भलायकी मेळच्या खातीर विशेष रितीन मागलां. आमच्योय गरजो एक घडीभर आमच्या मोती काडया. त्यो सगळ्यो मौनपणी आमच्या मान संता मुखांत्र जेजूक समर्पून दिवया. विशेष रितीन आमी मागया आमच्या बाप साहेबाच्या बऱ्या भलायके खातीर. आमच्या राष्ट्रांत आनी संवसाराच्या विविध राष्ट्रांनी झुजां आखेर जावन शांती समाधान रास करच्या खातीर आमी मागया. तूं आमकां पाव येवकरिस्ताचो आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां सोसायटी शिकी एक दीस मोरये माया आनी सर सांता भक्ता संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाखाणूंक आमकां फावो जाव. आमेन. सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जाव. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिताव तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां दाळ्ळेन पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नामान मोरये कुरपेन भरलेले समी तुजे सांगाता. स्त्री आमी तो तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडये. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसा आनी सदां सर्वदा. आमेन. फुडें संगतीर आमी मागया. प्रत्येक रितीन आमच्या कुटुंबांत वाड्यांत आनी फिरगजींत आसच्या सर फुडें स्वामी उडास चडया. जेजूची पवित्र आमली रगत तांकां हर एकल्यांक गूण करून दी म्हण मागया. समयाचे नवे आमचो आदार आनी रस्ता सर्गानी संसार
सर्वस्फोट तुमचे सवे असो, तुमचे सवे असो. प्रार्थया सर्गीच्या बापा, तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता मारिफात सर्व तरांच्या पिडेस्तांक, कष्टांत, दुखांत आणि अडचणींत संपलेल्यांक तुवें मोळाय दाखयली आणि तांकां गुण केली. तेच परी तुजो सेवक बागेवन जुवा पावल दुसऱ्यान आपल्या बागेवन जिणे मुखांतर तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्त समोक तुझ्या परजेन बगोवंक आणि बामर्थान जिवंक प्रेरण दिले. ताचे विनवणेन आमचो बामर्थ वाडय आणि आमची पिडा गुण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले, विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. आमच्यो सर विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे असो. बागेवन जुवा पावल दुसऱ्याच्या मननाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष त्या बतावन येता. तो सुदेव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दी. बागेवन जुवा पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजू सोपाटलाव करून सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां गटाय मेळो. आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष करीत आसा. ताचे देखीन शांतीपणाची जिणी जिवंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्या सर्गीच्या आमच्या बापाच्या घरान सासणीक संतोष बगोवंक तुमकां पावो. आमेन. आनी सर पोदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे संगी सदांच आसो. आमेन. मोगाच्यानो आयच्या दिसा बोवा पुरबायेन आराधान सोलोन व्हरून ससनाच्या जिविता तेवशी आमची तीच कोसोंक आनी जेजूचो आमच्या ससनीक जिविताचें कारण म्हणून बोवा पुरबायेची शिकोवण दिवन मिसाचें बलिदान भेटोवन अर्थभरीत प्रसंग दिल्ले आसात. मानादीक बाप लॅन्सन पिंटो प्रस्तुत कोसेसांव मायेक समर्पिल्ल्या उर्वा पिरगजीचे सहाय्यक याजाक हांगासर तांचो वेळ आमच्या खातीर तांणी करसिला. तुमच्या समेस्तांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर आनी तांच्या मिसांवाचेर मागता. आनी विशेश रितीन आमचो जुवांव पावल दुसरो तांच्या मिसांवांत तांचे खातीर विनाती करून दी आनी जायतीं वर्सां सोम्याच्या मिसांवांत संतोष बरी जावन जिवंक आनी तांच्या मुखांत सबार लोकांक क्रिस्ताची वळोवंक फावो जावं दी म्हणून आशेता. तांचो उपकार भोगता आनी देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां आयच्या दिसा आमकां जेवण तशेंच मुर्तोम दिल्ल्यांक आमी मानाच्यो वाती वांटतेले. हांव नांवां सांगिल्लींच तुमी मुखार येवचें. मानादीक बाप लॅन्सन पिंटोन मुखार येवन ह्यो मानाच्यो वाती वांटी जाय म्हूण हांव उपकार मागतां. आयच्या दिसा आमकां जेवण धर्मार्थ रितीन दिलां. देवादीन रॉबर्ट डिसोजाच्या उडासाक रेनिटा डिसोजा रोहन मिनेजस बागेवन कुटुंबा वाडो तांणी मुखार येवन मानाची वात स्विकार करची. तुमकां देव बरें करूं. तशेंच आयच्या दिसा आमकां मुर्तोम दिवन आदार दिला. मायकल पिरेरा आनी कुटाम पेजार, आयरीन टावरो सांपेद्रुवाडो, सिसिलिया रॉड्रिगास आनी कुटाम मुंबई, लुसी रॉड्रिगास आनी कुटाम मुंबई, रॉड्रिगास कुटाम मुंबई, जॉन रॉड्रिगास गुरपूर, मारिया पिंटो सान फ्रांसिस दुसरो वाडो, ऑल्विन पाणीर, मॅक्सिम बेनिशा लुईस पाणीर, दिनेश रेजिनाल्ड विन्नी सिक्वेरा पाणीर, फेल्सी डिसोजा आनी कुटाम नित्या दरवाडो, सिस्टर होप BS बचपे, नाताल फेर्नांडीस सांजुजे वाडो, जुलियाना डिसोजा पवित्र काळजा वाडो. मुर्तोम दिवन आदार दिल्ल्या समेस्तांक देव बरें करूं. रावया जेवणाचेर आशिर्वाद मागया.
सर्गीच्या मोमगाळ बापा आमकां तुज्या हर एका दिसा तुज्या मोगान आनी तुज्या कानान तूं आमकां पुजताय. हांगासर तुज्या भक्ताच्या पुणशेताक जावं जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या पुणशेताक आयिल्ल्या आमी हर एकले तुजो आशिर्वाद येदोळस आमी मागला. आमचेर तुजी दाराळ बेसांवात वता आसतना हांगासर आमकां म्हणून तयार केल्ल्या जेवणाचेर तुजें बेसांव वत म्हणून आमी मागता. ते तयार केल्ल्या सर मनशांचेर वावड्यांचेर आनी सेवंक येता आसतना आमा हर एकल्यांचेर तुजें आशिर्वाद देवून येवन दित आनी ह्या मारिफात आमचें दैहीक आनी दैवीक पोशण बरें जावं दी म्हणून आमी तुज्या कडेन प्रार्थिता. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी ह्या जेवणाचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. सर्वांक सरमान वाल्लो तरणाट्या तूं आपुरबा येसो कुटुंबाक तूं बदर आसरो सर्वांक सरमान वाल्लो. आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.